अंदूची काजू सोरो उत्पादनाची पावणी रोकडीच जातली। 15 लिटर सोऱ्याच्या जारा फाटल्यान 1000 रुपया दर निश्चित जाला। जाणून घेऊया हे विशींची सविस्तर माहिती। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। वर्ष 2026च्या काजू हंगामा खातीर गोंयांत काजूच्या रोसांतल्यान सोऱ्याचें उत्पादन करपाचो हक्क दिवपा खातीर अबकारी खातें पावणी घडोवन हाडटलें। चडांत चड प्रमाणात सोरो उत्पादनाची हमी दिवपी बोली धारकां खातीर ही पावणी आसतली। 15 लिटराच्या जारा फाटल्यान 1000 रुपया इतलो सोऱ्याचो दर निश्चित केला, अशी कळवणी गोंय अबकारी आयुक्ताचे कचेरेन जारी केल्या। गोंय अबकारी शुल्क नेम 1964 नेम 72(2) खाला स्थापन केल्ले समिती सामकार ही पावणी धारबांदोड्या हो एकूच माल सोडल्यार हेर 11 माला खातीर आसतली। ह्या 11 मालांचे उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय अशा 2 झोनांनी वर्गीकरण केला। उत्तर गोंय काजू विभागात बार्देश आनी दिवचल माला खातीर 4 फेब्रुवारी आनी तिसवाडी, पेडणे आनी सत्तरी माला खातीर 5 फेब्रुवारी ह्या दिसा स्वामी विवेकानंद हॉल, जुंता हाऊस, पणजे सकाळी 11 वरांचेर ही पावणी जातली। दक्षिण गोंय विभागात मुरगांव, काणकोण, फोंड्या माला खातीर 28 जानेवारी आनी साश्ट, केपें, सांगे ह्या माला खातीर 29 जानेवारीक मडगांवच्या रवीन भवनांतल्या ब्लॅक बॉक्स हॉलात सकाळी 11 वरांचेर पावणी सुरू जातली। दर एका क्षेत्रा खातीर स्वतंत्रपणान 100 रुपया अनामत जमा केले बगर खंयच्याच बोली धारकाक पावणेत बोली लावपाक मेळची ना। ही अनाम रक्कम 19 जानेवारी 2026 ते 27 जानेवारी 2026 या काळात खात्यात जमा करपाक शकतात। ते उपरांत संबंधित तालुक्याची पावणी सुरू जावचे पयलीं पावणेचे सुवातेर लेगीत रक्कम स्वीकारतले। पावणी सोंपले उपरांत अपेशी बोलीधारकान जमा केल्ली अनाम रक्कम तांणी भरिल्ले रकमेची मूळ पावती सादर केले उपरांत तांकां परत करतले। बोलीची पुराय रक्कम भरल्या उपरांत 25% अंडर प्रूफ वा ताचे परस कमी तीव्रतेच्या सोऱ्याचे सगळ्यांत चड उत्पादन करपाची हमी दिवपी बोलीधारकांक परवानो मंजूर करतले। यशस्वी बोलीधारकान कर शुल्क भरल्या उपरांत 5 दिसां भितर संबंधित तालुक्याच्या अबकारी निरीक्षकांक हांड्यांचो आंकडो, हांड्यो लावपाची सुवात कळप सक्तीचें। अबकारी खात्यान काजू हंगामा खातीर काजू रोसाचें मोल 6 रुपया प्रति लिटर आनी बियां बगर पिकिल्ल्या मुट्ट्यांचो दर 5 रुपया प्रति किल निश्चित केला। तशेंच काजूच्या सोऱ्याचो दर 1000 रुपया दर 15 लिटराचे जार असो निश्चित केला। परवानोधारकान काजूचो रोस आनी डिस्टिल सोरो सांठोवपा खातीर योग्य आयदनाचो वापर करचो आनी डिस्टिलेशना खातीर योग्य स्थिर यंत्रणा उबारची। खंयच्याच टप्प्यांचेर कोळशाच्या डांबराच्या बॅरलांचो वापर जावचो न्हय अशी सुचोवणी अबकारी खात्यान दिल्या। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bangarbuy.com हे वेबसाईटिक भेट दियात।